सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह वक्तव्य करपी सुभाष वेलिंगकार हांचो तियात्रिस्तांनी खर निशेध केलो। सरकारान आजून मेरेन वेलिंगकारांचेर कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान तियात्रिस्तांनी नाराजी उक्तायली। वेलिंगकार हांकां अटक करपाचे मागणे खातीर तियात्रिस्ट मुख्यमंत्र्याक निवेदन दितले खंय। सुभाष वेलिंगकार हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचेर वादग्रस्त विधान केल्या उपरांत आता दिसान दीस हो विशय तापपाक लागला। फाटले 2 दीस व्हडा संख्येन साश्टे म्हालात क्रिस्तांव भावांनी आंदोलन केल्ले। आता सोमारा मडगांव रवींद्र भवना भायर तियात्रिस्तांनी एकठांय जावन वेलिंगकाराच्या वादग्रस्त विधानाचो खर निशेध केलो। तशेंच अशी विधानां परत करची न्हय म्हूण वेलिंगकार हांकां अटक करपाची गरज आसा अशें तियात्रिस्तांनी सांगले। वेलिंगकार हांचेर कसलोच गुन्यांव नोंद जावंक ना, देखून लोकांनी आंदोलन केल्ले। आता तांकां अटक करून राज्यांत शांतताय आनी सुवेवस्था तिगोवन दवरपाचो यत्न करचे अशें तांचें म्हणणें। आता गोंयांत कितें घडलां तें ताचेर हांव उलयना। ताका इतलेंच सांगता आमी गोंयांत आसात आनी आमी जो वेलिंगकारान जो स्टेटमेंट केला ताचेर निशेध मारतात। कारण ताणें आमच्या गोंयकारांचीच न्हय पण आमच्या सगळे क्रिस्तांव भावाची काडटां दुखयला गोंयच्या साहेबाचेर उलोवप। हांव इतलेंच म्हणटा, आतां कितें जालां तें बरें जालां आनीक आतां आमच्या भावांनी सांगलां ते प्रमाणे आमी उठल्यात, आमकां साहेबाक जागोयल्यात आनी तिका आमचें कारण आसा म्हणटात तें हे वशेन गोळोवन जायते मायंड डायवर्ट करपाची जायतीं कारणां आसात। आतां आमचे सांबाडे भुतानी लाडा आनी अशें अशें जायते कन्स्ट्रक्शनां येतात आनी सगळे वाड करून वयल्यात, झाडां पेडां दोंगर कातरून उडयल्यात आनी अशें तें वायट जायत जाता। आनी तो प्रश्न जो चलतालो भुतानी ते सगळे गोंयकार जागे जाताले। वेलिंगकारान स्टेटमेंट केला तो फकत आमकां क्रिस्तांवांकूच दुखोवना पूण आख्ख्या गोंयच्या लोकांक जावं हिंदू मूळ क्रिस्तांव सगळ्यांक दुखला आनी सगळे फुडें चल्ल्यान जायते हिंदू भावांनी पासून ताचेर व्हिडिओ निशेध मारून व्हिडिओ केला। जेन्ना गेल्या वर्सा वेलंकनी हांव वेलंकनी आयलो तेन्ना एक फादरीन डॉक्टर शर्मा केलो तो तांकां दुखलो, हिंदू भावांक दुखलो। विथीन 1 hour 1 वर जावचे आदीं सीएमान लोकांनी स्टेटमेंट केलो आनी ताचेर ताका आपल्याची मागूंक लायली आनी ताणें सॉरी मागली, त्या फादरीन सॉरी मागली। तशेंच बॉलमेट फादर बॉलमेट सॉरी बारीकशी मिस्टेक जाली ही तांकां दिसली। ताणें कोणाक हातूंत अपमान करून घालो, ताणें आमच्या गोंयच्या साहेबाक ताणें फ्रॉड म्हटला, ताणें आमच्या शिवाजी आमच्या बॉलमेटान फ्रॉड म्हणून घाल्लो, तो देव न्हय म्हटलेलो। सो ते कोणाक दुखलें, ओके फायन सेटलमेंट हट जालें। तेन्ना ताचे रोखडेच इमिजिएट तेंच्यांनी मोर्चा काडलो। तो मोर्चा थांबोवपाक पुलीस येवन लाठीचार्ज कांयच करूंक ना, पूण तेजेर इमिजिएट एक्शन घेवन फादरीची सॉरी मागूंक लायली तेंच्यांनी। आतां एक 4-5 दीस मायज जाले हो तेणें स्टेटमेंट काडून आतां सीएम कित्याक उगी भरला, आतां कित्याक तेजेर एक्शन घेना। तेणें स्टेटमेंट केल्लो की हो टॉलरन्स तुजे धर्माचेर आड पळय कोण उलयता हो टॉलरन्स केन्नाच जावचें ना, रोखडेच इमिजिएट एक्शन घेतलो म्हणून। आमी येयले की कोणी उल मारलो वचून काळजी भरवले ते भुरगीं आमची काळजां आमची रास करपाक आमी येयले, कित्याक आमची गोंयची पायचेर इतली उलोवप केलें म्हणटकच हांगा स्टेट लोक उबी जाली। इतलें तेंप हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव ल्हानपणीसून ते आयज पासून एकवटान जियेले आनी एकवटान हे गोंयची पायचेर फेस्त करताली आनी रात भर रावताली। हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव बराबर वचून हे झगडा आसा म्हाका आनी चड दूख लागता। इतली आमची चडवड चाल काय इतले जाण लोक वतान मोगोन तोडफोड येताय पूण आमचो सीएम बाबा की बल वचून हे सगळी चयता। ही काळजाक सगळ्यान व्हड दूख जाय। जायती प्रयत्न केले की आमचे खंय एकवट पळय चलता हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव फूट घालपाक, पूण आमचे गोंयचे कांय दाखयले की तुमी कोणूच येवपाक आनी क्रिस्तांव मुसलमान आपले उल्हास सोडले आपले विचारी तर आमची सगळे एकूच मागणी हे पीसफुली आमी करताय, तुमी आमकां पीस दी आनी ताका जात तितले बेगीन अरेस्ट कर। हेच आमकां। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार।